गुंडा गुंडा खंय आस माराया तू खंय गेला बायो दिसई नामू ए गुंडा वजितास रे कस्सन मराय तू हंगस्वाय आणि हे कस्सन हे सॉक्स पुरा आशिदवरला तिके रूम क्लीन करून दवरून घेऊ का इतले कळना तुका अण्णा अण्णा कस्सन मराय किरकिरी तुगेले नु तू वजू येत नाही माझ्याकडे ए गुंडा हंग कसन करतस तू वचून वजूच्या जाय ना तुका वस वजी कस्सन किरकिरी अण्णा तुगेले पळेलिंचो तुम्ही कशी उलयतास पळतो एक बापूसू म्हणचेक मर्यादोरे दिना हे चल्ले कशी सम करच्या बा हांव वाजी वाजी म्हणून सांगला रे केदना पळयला रे मोबायल दवरून बसता अशी जाल्यार कशी तागेले मुखारचें भविश्य ए गुंडा वस भितर वचून बूक हाडी हांवची तुका शिकयताजी मोबायल काण सायडा दवर पळयता तुका सांगून सांगून म्हाका पुरो जावन गेलें हांगा पळयल्यार पातोळी वरेना देवस्थानाक चमकला हांव एक काफी करून म्हणून पुणी पिता दायतना वाजिता अय्यो जोर माते कणकण येतास एक काफी करून पिवया म्हणून सांगला रे हे पातोळीन कंची डब्बू खंय दवरला म्हणून कळता ना मग हां वो थंय आसच्या पुरकी म्हणून हे कसन अब्बा हांगा सुमार डब्बे आस एक डब्ब काण पळयला रे तान तूं भायरच्यान काफी म्हणून बरयला भितर पळयता च्या पिटी आशिल्ले आनी एक डब्यान तूं भायरच्यान सक्करे म्हणून बरोवन आशिल्ले भितर पळयता येलाक्की आस राब तिक्काचेक फोन करून निमगेता ए पातोळी खंय आस गो तूं वग्गी याचिके म्हाका हांगा जोर मात्ते दुखतास एक काफी करून पिवया म्हणून सांगला रे हांगा काफी पिट्टी मेळटा ना मरे ती खंय दवरला तुवें हॅलो थंय आस ते चिके पळया ती म्हाका हांगा कसं आयकता ना मस्त साऊंड आयकता आस हां आनी एक अर्द गंटे जाता हांव येताना कोण घेवन पिया ती तें हां हांगा आस पळय मेळ्ळें भायरच्यान अरिशिना उडी म्हणून बरयला ताजे भितर काफी पिट्टी काणून दवरला अय्या बा काफी पिट्टी एक मेळ्ळें अय्यो जाल्यार म्हाका काफी करची कशी म्हणून गोतना मू कसं करचें हां एक ॲड उडगसैल मू ಒಂದು ಮಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಮಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಚन ಸೇರಿಸೋचे ब्रू अन ಸೇರಿಸೋचे की दूध अन ಸೇರಿಸೋचे असो मागीर हांव करता न्हू पळयत तें कसन म्हूण अनेक fanತ उडगस करता ಒಂದು ಮಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಈ ಮಗ್ಗಿನಿಂದ ಆ ಮಗ್ಗಿನೊಳಗೆ ಸವೀರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಕಾಫಿ 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 ಹಾಂ ಐಲೆ ಹುಡ್ಗಸೈಲೆ ಹತ್ತು ಕರ್ತ ಕಾಫಿ ಒಂದು ಮಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಂ ಐಲ್ ಪುಳ ಒಂದು ಮಗ್ಗಂತೂ ಹಾಲು ಐಲೆ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೂ ಗಲ್ಲೆ ಅನ್ನೇಕಂತೂ ಬ್ರೂ ಗಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಂ ಸಕ್ಕರೆ घेतलें ಸ್ವಲ್ಪ मळ्ळा कितलें ಸ್ವಲ್ಪ मळ रे 1 चमची की 2 चमची की कितलें म्हणून गोतना मू 1 चमची घालचो हां जायत 1 चमची घालता ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಹಾಂ ಜಾಯ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ करता ಈ ಮಗ್ಗಿನಿಂದ ಆ ಮಗ್ಗಿಗೆ ಆ ಮಗ್ಗಿನಿಂದ ಈ ಮಗ್ಗಿಗೆ ಗಲ್ಲೆ 1 ಮಗ್ಗ ತಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಮಗ್ಗ ಗಲ್ಲೆ ಅನೇಕ ಮಗ್ಗ ತಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಮಗ್ಗ ಗಲ್ಲೆ सवीरी टेस्टी कॉफी 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 हा कितने लायक कॉफी केला रे तुवें बालू हां हे कॉफी कोरनेन पित्ताना म्हाका एक विषय अर्थ जाले व्हेरी गुड गुंडा ओ पत्तोळी आयल गो कळना बापूसानी पोतू वाजून घेवन बसली ती हां कॉफी करूक शिकली ती डब्बू मेळ्ळो तुमकां त्या डब्याचे विलावरी म्हाका निमगो नाका मरे ती म्हाकाच गोत्तू आनी आमगेले यूट्यूब वीक्षकांक गोत्तू कसं कसं जाल्ला म्हूण कसं नाही असो तुम्ही एक कॉफी करूक शिकली ना म्हाका तेंची खुशी तुमकां जेव्हा कळ्ळी की गुंडा कशी वजेच्याक सूर केल्लो म्हूण सांगू न्हू म्हाका ते कॉफी करतना कळ्ळें आमी कसं नासलो री पळोवंक घेवन शिकचे आतां म्हाका ते कॉफीचे ॲड हांव पळयलेले निमित्त आनी ते म्हाका उडगस आशिल्ले निमित्त हांव कॉफी करूंक शिकलें सन्न चेडूं वरें तशींच न्हय खंयचेय विशय आसले रे आमकां पळोवंक घेवन कॉपी करतात तांणी चेडूं आमी सांगिल्लें आयकून शिकचे पशी चड
आम्ही केल्लेलें एक आम्ही करचें पळोवंक शिकता ती. आम्ही आमगेल चेडवां ल्हान तूं कसन गूण एक्सपेक्ट करता आसत पळया ते गूण फस्ट आम्ही आमगे ल्हान तो अळवडिसूंक घेवका. तेदन मात्र आमगेल चेडवांक पुरा लायक संस्कार येवच्याक साध्य. हांव हांगा केल्लेली चुकी कसन म्हळ्यार हांव तागेले एदूर हातान तो मोबायल दवर न्हू ताका वाजी वाजी म्हूण सांगिल्लें तेंच म्हगेली चुकी. ताजे मागीर हांवची बुक दवरून घेवन वाजूच्याक सूर केलें. तें पळोवंक न्हू तो वरें बुक घेवन घेवन वाजूच्याक सूर केला. होय तें तुम्ही सांगिल करेक्ट. ए पातोळी तुका आनी एक विशय गोतसो गुंड आतां तूं उलयतना कंडपटी वरोट जावन उलयत मरे ती. तावळी म्हाका सांगता आशिल्लो कसन किरकिरी करता ना तूं म्हूण सांगून. तुम्ही तागेले दूर तशी उरलो नासत पुरो ताका तो तुमकां तशी सांगलो. आम्ही तांगेले दूर कशी उलयता की तांणी तशी कॉपी करून सांगता ती. तांकां ताजे अर्थ वरें गोत आसना. ओ होई मरे ती तूं सांगची करेक्ट. तागेले दूर हांव सांगला कसन किरकिरी करता मरे तूं म्हूण. चेडू आम्ही करचे मात्र नाही. आम्ही कशी उलयता की आम्ही कसन करता ती म्हण आमकां पळयता आसता ती. तशी तांणी वरें कॉपी करूंक सुरू करता ती. मने मोदला पाठशाले म्हणटा ती. त्यांनी कसनय विद्या शिकील जाल्यार ते घरांतूच. तशें करून आम्ही घरांतूच तांकां लायक विद्ये संस्कारांनी शिकयल्यार चेडू मरे तशींच लायक उत्तर लायक संस्कारांनी शिकता ती. तुमकां हे व्हिडिओ इश्ट जाले आसल्यार एक लायक बटन वतीयाची. तशींच हे कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनल आणि काही कोणी सबस्क्राईब करणे जाल्यार आतां वचून सबस्क्राईब करा ती. धन्यवाद.